नमस्कार आणि येवकार. आयज आमी येयला वेळी हांगा जंय आम आदमी पार्टीचे आमदार क्रूज सिल्वा हांच्यांनी मतदारसंघाच्या लोकां खातीर हेल्थ कॅम्प सुरू केला. तर तेंचे कडेन जाणून घेवया लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा आनी ही आयडिया तांकां कशी मेळ्ळी. नमस्कार सर, येवकार तुमकां. नमस्कार. तर म्हाका सांगात ह्या हेल्थ कॅम्पाची एम कितें आसा? पयलीं सुवातेर तुका देव बरें करूं म्हणटा. स्पेशली आमचे हे कॅम्पार पळोवपाक येयले म्हणून सी आमची आम आदमी पार्टीचो आयडियोलॉजी हं. बरें हेल्थ कॅर आनी बरें एड्युकेशन दिवपाचें. आनी हें आमी जेन्ना कॅम्पेन करता आमी इलेक्शना टायमार पासून आमी तें सांगलां लोकांक. हं. सो आमी जायते आमी ट्राय केलें गव्हर्मेंट सायडीन इम्प्रुवमेंट करपाक. पूण तरी आसता आमचो गव्हर्मेंटाचें आमचे हे कॉन्स्टिट्युएन्सीक चड हें ना आमचें हेल्थ सायडीन. प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमचें एकूच आहा. हं. सो जें थिंगा कितें जाता तें डेव्हलपमेंट केलें पूण तो लोकांक वचपाक थंय प्रॉब्लम जाता. ओके. सो आमी ते आम आदमीचो कॉन्सेप्ट आहा हे मोला क्लिनीक दिल्ली कोता आरोग्या पॉली क्लिनीक म्हण हे सेंटर आमी ओपन केल्ले. जायते कॉन्स्टिट्युएन्सीक आख्या गोंया आमी चालू केल्ले आहाय आनी सगळे कडेन कॅम्पान चल्ले वाड्यांनी कॅम्पान चलतात. आं. आनी फाटींच आमी पॉली क्लिनीक आमी सांजे दियारेल थिंगाय ओपन केलें. थिंगा आमी मंडे टू सॅटरडे आमचो डॉक्टर आसता. फ्री डॉक्टर तेका टेस्टींग करता प्लस फ्री तुका वखदां दिता. ओके. सो तोच कॉन्सेप्ट आमी जे लोक घरा थिंगा ऑफिसांत क्लिनिकांत पावनात तांकां आमी वाड्यांनी वयता. सो आयज आमी आंबेली बांदा आयिल्ले आहाय. सो बांदा हें अवेरनस करपाक जे आम आदमीचो प्रिंसिपल आयडियोलॉजी कितें बरें हेल्थ कॅर दिवपाक असले क्लिनीक आमचो तो गव्हर्मेंट फूल फ्लॅज गव्हर्मेंट आहा जाल्यार आमी असले आनी तेजें बरें करतले. हं. सो आयज आमचे हिंगा डॉक्टर येयल्ले आहा प्लस थिंगा आमी फ्री मेडिसिनूय दितात आनी फ्री तांकां चॅकअपूय करतात. तेजे भाशेन आमचे आय क्लिनीक पासून ओपन केलें. फाटलें 1 वर्स जालें आमी जायते कॅटराक्ट ऑपरेशन फ्री करतात. आय टेस्टींग फ्री करतात आनी तेंची जे आनीकय तें ट्रिटमेंट दिवपाक जाय ते स्पेशल ट्रिटमेंट आमी पेनजीम व्हरोन तांकां हेजें आय क्लिनिकाचें टेस्टींग करता. हं. प्लस रिसंटली कालूच आमी फ्री ब्लड टेस्टींग स्टार्ट केल्लें. 4 आयटम थिंगा ब्लड आमी फ्री टेस्टींग करतात. जावं कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करता थिंगा डायबेटीक प्लस कंप्लीट ब्लड कावंट आनी तेजें थायरॉयड टेस्ट ही आमी 4 टेस्ट आतां स्टार्ट केल्लें लोकांक फ्री टेस्ट करपाक. ती आतां स्टार्ट जाली. तेजे भाशेन आनीकय आमचे हे एरियांत आरोग्या पॉलिक्लिनीक फूल फ्लॅज 24 आवर्स हेंचे हेका आमचे फूल वीक डॉक्टर दवरपाचें तेंय आमी स्टार्ट करपाची तयारी आसा. कळ्ळें. सो हांगा कितें कितें फॅसिलिटीज प्रोवायड करता सो तुमी? हिंगा आमी तांकां पयलीं टेस्ट करता. हं. तांकां कितें दुयेंस आसा तांकां फ्री मेडिसीन दिता. सो डॉक्टर तांकां रिकमेंड करतलो तें कितें वखद दिवपाचें ती आमी तांकां सगळें फ्री दितले. तर हो कॅम्प जिल्हा पंचायता खातीर तुमी सुरू केला काय चालूच आसता? ना हे आतां जिल्हा पंचायताचें कांय ना. जिल्हा पंचायत इलेक्शन आतां आहा पूण तें न्हू. पूण आमी ऑलमोस्ट ऑल गोवा आमी आम आदमी पार्टीन हें ऑलमोस्ट 3-4 म्हयने जाले स्टार्ट केले दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीक. हं. हें आमी दाखोवपाक सोदतात कितें आतां जिल्हा पंचायता पासून आमचे कॅन्डिडेट जिखले. हं. असलीं कॅम्पां सगळे वाड्यांनी फ्री डॉक्टर फ्री मेडिसीन मेळटली हेंय आमच्या दोळ्या मुखार तेंचे हाडूंकय सोदता. पूण ही कॅम्प आतां जिल्हा पंचायत स्पेशली ना पूण ती आमची पयलींसान आहा. हं. सगळे सायडीन आमकां हेल्थ कॅर वाडोवपाचें बरें सर्वीस दिवपाची ती आमची पयलींसान आमी जेन्ना इलेक्शन जिखलां तेन्नासान आमची तयारी आहा. हं. पूण हो कॉन्सेप्ट कितें लोकां मुखार हाडटात आमी हं. दाखयतात की हे आमी पावरान नासतना हं. आमी पावरान नासतना असलीं क्लिनिकां आमी करपाक शकता आनी कळ्ळें. पावरान आयिल्लें तेज्या बरें करपाक जातलें म्हणून आमी एक एश्युरंस लोकांक दिवपाक सोदता. हं. तर लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा हेल्थ कॅम्पा खातीर? लोकांचो जायतो आमचे पेशंट पण येतात ऑफिसा कडेन ते आमचे आरेलां स्टार्ट ऑलमोस्ट 30-35 पेशंट थिंगा हं. डेली येतात. हं. ऑलमोस्ट डेली प्लस आय क्लिनीक आमचे विकाक एक जाता थिंगाय 30-40 पेशंट येतात. मोर दॅन 2000 आतां आमी थिंगा पेशंटां टेस्टींग केल्लें आहा. हं. प्लस आमी ऑलमोस्ट 70 कॅटराक्ट ऑपरेशन फ्री केल्लीं आहाय हं. आनी कंटिन्युअस तो लोक येयत आसता. आतां हेंय अवेरनस जावन हिंगाय लोक आतां आमचे कॅम्पां सगळे चालूच जातलीं उरतलीं आनी लोकांक अवेरनस लोक येत रावतलो. कळ्ळें. तर हे आसले आम आदमी पार्टीचे आमदार क्रूज सिल्वा हेंचे कडेन आमी भासाभास केली. तर आतां आमी जिल्हा पंचायत कॅन्डिडेट इशिता फर्नांडीस हेचे कडेन भासाभास करून जाणून घेवया तेंची तयारी कशी चल्ला. मॅम पयलीं म्हटल्यार तुमकां येवकार. नमस्कार. तर आमकां सांगात तुमची तयारी कशी चल्ला? आमची आम आदमी पार्टीची तयारी बरी भशेन चलता आनीक एज अ सरपंच हांव जायतें वावुरता
कंटेस्ट करपाक इन मॅडिकल कॅम्प. सो हांव मिसीस इजाका फेर्नांदीस, सरपंच ऑफ असोलना वेली कॉन्स्टिट्युन्सी, कॅन्डिडेट ऑफ जिल्हा पंचायत आम आदमी पार्टी. ओके. सो कितें हें केलां म्हणजे कशें चल्लां तुमचे तयारी बीन कशी चल्ला? आमची तयारी गांवभर ही तयारी चलता मॅडिकल कॅम्प, फ्री मॅडिकल कॅम्प. सो लोकूय बीन जायते उमेदीन हे कॅम्पाक वांटो घेतात आनी आमचे गांवचे MLA क्रूज सिल्वानी बीन मॅडिकल कॅम्प हाडून हे लोकांक जायतो आदार मेळला हे कॅम्पाक. तर तुमी म्हाका सांगलें तुमी सरपंच आसा. सो तुमी सरपंच जावन अशें कितें करूंक ना जें ZPन येवन तुमी करतले? सो म्हाका जायती उमेद आसा ही कामां करपाक. सो हांव फुडें सरलां हे सरपंच जावन कॅन्डिडेट जिल्हा पंचायत हेजे कॅन्डिडेट म्हूण, आनी हेजे मुखार हांव बरें काम करून म्हणजे लोकांक दाखयतलें. तर म्हाका सांगात तुमची कॅम्पेनींग खंय मेरेन पावला? आमची कॅम्पेनींग आमी फूल आसोलना कोला, तशेंच वेलीय बीन कोला आमी थोडे हाफ, आनी फाल्यां बीन आमी हिंगा आंबिली ते सायडीन कोतली हय. कॅम्पेनींग चालू आहा आमची कंपनी. आनी तशें आमी मॅनिफेस्टो मिटींग घेतली. एक रावंड आमगे जाला. द सेकंड रावंडार आमी मॅनिफेस्टो मिटिंग्स घेतली, कॉर्नर मिटिंग्स. आनी सो लोकांचे प्रश्न कितें आसा जाल्यार ती आमकां लोकांनी येवन सांगचें कितें तुमचे वॉर्डांक जाय जाल्यार. कळ्ळें. सो ते आमी नोट करतली. तर आमी गांवच्या लोकां कडेन जाणून घेवया तांकां ह्या हेल्थ कॅम्पाची कितें एडवांटेज जाता. म्हाका तुमचें नांव सांगता? हांव एंथनी डिसिल्वा. सो तुमकां ह्या हेल्थ कॅम्पाचो कितें बेनिफीट जाता आनी गांवच्या लोकांक कितें बेनिफीट जाता? म्हाका बेनिफीट जाता हो प्रश्न सेकंडरी. मेन आमच्या गांवच्या लोकांक चड बेनिफीट जाता. आनी ह्या ब्रॅकेटान फाल्यां फुडें हांवूय पडटलो. स्पेशली जेन्ना 60 वर्सां जाता आमी म्हणटात 70 मागीर जमनी भितर, तशें आमचोय टायम येतलो. पूण एक आय हॅव ऑलवेज एप्रिशिएटेड हे आयजच न्ही, फ्रॉम द टायम आम आदमी पार्टींतल्यान हे पळय हेल्थ कॅम्प जावं एज्युकेशनाचे ते प्रोग्राम करतात, म्हाका तर म्हाजे ते सारके आवडीचे हे दोन मुद्दे. आय ऑलवेज लव टू फोकस ऑन एज्युकेशन एंड हेल्थ. थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट अशें. सो हेल्थ कॅम्प करून इट इज अ व्हेरी गुड थिंग. I regret this type of thing did not happen for more than 10 years before also. आयज म्हणल्यार एक we would have had a very better community with good health also. हय. स्टील क्वेश्चन थंयच रावता की बेनिफीट कितें जाता? बेनिफीट जेन्ना आमचे जे गांवचो जो लोक आहा त्या लोकांक बेनिफीट जाता न्ही. एक तर वी कॅन डू प्री कंडिशनींग चॅकअप ऑल्सो. दुसरें आमचे भलायकेचेर सो कितें दुयेंस आसा ना तेंय एडवान्स कळलें. when we know our disease going to attack or initial stages जेन्ना दुयेंस जाता, if we understand and know that ताका ट्रिटमेंट मातशें इजी जाता and it is more curable, much more better to handle than when things go to 3rd degree and 4th degree. आनी पर्सनल हायजीन चॅकूय जाता. फॉर एग्जाम्पल ओरल चॅक जाता, डेंटल चॅक जाता. आनी थोड्या लोकांक पयस वयचें पडना, गांवानूच एट द डोर स्टेप. तर तुमी हांगा कॅम्प केला. सो हे फेसिलिटीज जे हांगा मेळटा ते गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान आनी हॉस्पिटलांनी मेळनात? ना, यू कॅनॉट गेट. हे कम्पेर करूंक जायत ना. स्पेशली एट द CHC एन ऑल, ज्यो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पळय आसता आमच्यो, तितून हे भाशेन तुका प्रायवेटायज एक पर्सनल टच मेळना. हांगा तुका पर्सनल टच मेळता, नंबर 1. दुसरें, हिंगा पळय वखदां बिखदां मेळता, दे आर डेफिनेटली मोर एवेलेबल, मोर हँडी. अशें सगळीं वखदां तुका ते प्रायमरी हेल्थ सेंटराचेर एवेलेबल आसना. तिसरें म्हणल्यार थोडो लोक आमचो हांगा पळय जायतो लोक अबाव 60 आहा, थोडो येवन गेला आतां. तांकां ते पयस वचपाकूय पडटा. तांकां मागीर कोण तरी कोण घेवन वचपाक जाय, पावोवपाक जाय. चवथें म्हणल्यार ह्या लोकांक जेन्ना दुसरे कडेन वयतात हेल्थ सेंटरान, थंय तांकां एक किओस्क कशें दिसता, बिकॉज दे डोंट नो, देर इज नो बडी टू हेल्प देम, सपोर्ट देम. हांगा पळय तेंचे कितले व्हॉलंटियर्स आसा. आनी थर्ड म्हणल्यार सिन्स इट्स अ प्रायवेट, यू गेट अ पर्सनल टच फॅसिलिटी फॉर दीस, which is not going to be personal touch जायना. Health centers are good. The government has done wonderfully well. And heads off to when I talk about health center, आमचे जे GMC पळय आसा, it is a very good hospital
and heads off to, in that respect, this respect, in health center to Viswajit Rani. सर म्हाका तुमचें नांव सांगता. म्हजें नांव कॉर्नेलियो रोझेरियो पेरेरा. आमी लिंबांजा ओके. हांगाचोच भोगलेकूच रावता. हय. सर हांगा कॅम्प ऑर्गनायज केला. हय. ओके. सो हय. हेचो बेनिफीट कितें जाता तुमकां? हेजो बेनिफीट म्हणजे आमच्या गांवांत जायतो जाणटो लोक आहा तांकां वखदां खबर आसना आपल्याचें दुयेंस कितें आसा वो ना तें. जायत्या जाणांक डायबिटीक्स आसता, प्रेशर आसता, जायत्या भशेन दुयेंसां आसताय. आनी हे भशेन हे कॅम्प ऑर्गनायज केलें जाल्यार तें येवन चॅक केलें जाल्यार तांकां कळटा आपल्याक बाय कितें दुयेंस आसा तें. आनी त्या प्रमाणे मागीर ताका मॅडिसीन दिवन क्युअर जाता. आनी कोणाकूय कळना दुयेंस कितें आहा पळय तें मागीर वाडत वयता. ते उपरांत मागीर उपाय आसना. आनी हें तुमी पळय कॅम्प ऑर्गनायज केलां तें अशें करून गांवां ऑर्गनायज केल्यार आमकां बऱ्याक पडटा येवपाक. कित्याक पयस हॉस्पिटलांक वचपाचें, हेल्थ सेंटर वचपाचें पयस पडटा. एक बरी आयडिया, एक बरी इनिशिएटीव आम आदमी पार्टीन घेतल्या. आनीक हेच भाशेन जायत्या गांवांनी ऑर्गनायज करीत जाल्यार आनीकूय बऱ्याक पडटलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.